आज जेन्ना आमी नवीन सायबिणीचे परबी सुमयार हांगासर एकठांय जाल्या तेन्ना देवा बापाक आमी तीन वाजता ताच्या पुताच्या सोबीत देण्या खातीर आनी हो पूत आमकां सायबीण माय उदेशी तिणें जेन्ना देवाची कुशीक पळय म्हळें हे पुताचें देणें आमकां फावो जालें जाल्यार ह्या पुतान सायबीण मायचें देणें आमकां दिलें जिका आमी हांगासर नवीन सायबीण म्हूण पाचारता. तो आज जेन्ना देवाक सायबिणीच्या देण्या खातीर 3 वाजता आसतना हांगासर जेन्ना आमी सगळीं एकठांय जाल्या हें नवें कणस घातलो. देव आपणाच्या उदारपणान आमकां गिन्यान दिता आनी तेच बराबर बोड दिता. आमी ह्या बोडा उदेशी आमचो वावर करून ही सृश्टी आमी अदीक सुफळ करून आमकां देव आपयता. जेन्ना हें शेत आमी हांगासर रोयलां आनी जायतीं शेतां रोयल्यां ह्या सगळ्या बऱ्या वावरा खातीर देवाक दिन वासुया. गांव आहाय बेलास कॉन्किस्टास म्हणल्यार ते ओल्ड कॉन्क्वेस्ट पोर्तुगीज तेंपार पयस फावटीर बार्देस म्हणटा ते सालोय मागीर इलियासान तालिगांव आनी आमगे सालसेटा राय 3 कडेन हे सगळ्यान पयलें फेस्त जाता पणसाचें आनी हे तिनूय गांवां मदें पयलें पणसा फेस्त तें आमगेलें रायचें पणसा फेस्त. आमचे उपरांत मागीर तालिगांव आमचे उपरांत मागीर सालोय आनी मागीर तालिगांव. तर हे फेस्त मेन म्हणल्यार आमगे पयलीं कोमनीदाद ही कोताली सगळे गांवकार सगळे आमगे 15 वांगड आसलोले हे एकठांय मेळ्ळे फेस्त कोताले. पूण हालींच्या दिसान आख्खो लोक एकठांय येवन कोफरार जावं फाब्रिकार जावं आमची गांवची सगळीं जावं एकठांय येवन परब करतात. म्हणटकूच ही परब आख्खी गांवची जाल्यार आदीं जायतो लोक येतालो आनी आमचे सगळे जे गांवकार आसले गांवचे कोमनीदादींतले ते सगळे एकठांय येताले आनी फेस्तान वांटो घेताले. आनी म्हणपा म्हणल्यार ही पयली फेस्त पणसाची आमची जातूच फाल्यां सालोय आनी मागीर तालिगांव आनी उपरांत सालसेटान 12 गांवचे फेस्त म्हणटात सगळे कोलवा नावेली धरून. पूण पयलें आख्ख्या गोंयान पणसाचें फेस्त म्हणल्यार 17व्या शेकड्यासून ही आमगे रायची 1699 आमची ही गोश्ट बांदलेली. उपरांत सगळ्या गांवांत ही सुरू जाता. सगळ्यांच्या नांवान आनी आमचे रायच्या साक्रामेंताच्या कोफ्रारीच्या नांवान हांव सगळ्यांक बोश फेस्तास de Nossa Senhora das Neves फेस्ता de Espiga हांव सगळ्यांक आवडटा. गोंयच्या भावा भयणांनो, आयज आमी रायची फिरगोसकारां हें कोणसाचें फेस्त समारंभता नेवी सायबीण आमच्या आस्कारीन हाचें ही परब व्हडा उमेदीन आमी मनयता. आनी कितें भशेन आतांच आमच्या गांवच्या पुतान बिशप आग्नेलो पिनेरो जो सिंधुदुर्ग डायसिसचो बिस्प साहेब येवन एक कोणसां कातरल्यान एके भशेन आमी ही सुरवात दिता ही पिकावळ जी आमच्या भावा भयणांनी जायत्या पुस्तकां रसांनी केल्या ताका हे नेवी सायबिणीच्या सादारण फेसांवां फावो जावं. सो कितें भशेन आमी सगळे हे यादनीक जे एकठांय जाल्ले आमचो फादर जानवाऱ्यो फादर सावज म्हज्या नांवान आनी सगळे जे यादनीक हाजीर आसले जावं एसडी फादर्स जावं गांवचे पूत जावं आमचो फादर जोवी जो कोपेलो मानोराचो जावं जेजुईट आमचे सगळे यादनीक आमी तुमकां विश करता. रायकारच्या फिरगोसकारांक जे हांगा आसात जे मिसाक येवन गेले जे परदेसान आसा सगळ्यांचो आमी उडास करता. नेवी सायबिणीचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर आमी मागता. हें म्हणटा आसतना जायते जाण भावुरले तांचेरूय देवाची कृपा आमी मागता. देव बरें करूं. हॅपी फिस्ट. गॉड ब्लेसेस ऑल.